स्वामी केन्नाची औदुंबर वृक्षाची मात कसल्या उरताची म्हळ्यार ताका एक कारण आसा. मागशी हिरण्यकशिपूले वध करच्या म्हणून देव नरसिंह अवतार घेवन येता आनी तो तेगेले हिरण्यकशिपूले पोट नांगटान अशी बगदून तेगेले अंत तुट काडून तो गळ्यांक घालयता. समुद्रांत कशी वडवाग्नी म्हणटा नवे उरतकी तशी ते राक्षसाले पट्टान तशिले काळकूट विष नरसिंहाले नांगटा लागून एकदम ताका उज्ज येवचें लागता. तेन्ना लक्ष्मी देवी कसं करता की म्हळ्यार ते तो उज्ज शांत करता नवे नांगटाचो म्हणून औदुंबराचे फल हाडता आनी नरसिंहाले दिता. तेन्ना तो तेगेले नांगट औदुंबराचे फळ उरता पळय तांत तो अशी धरता अडचून. तेन्ना ताचे तमसाणेक तेगेले नांगटाचे ते विशाचे उग्रत उरता नवे उज्ज सयवच्यो ते अपने आप थंय थंड जाता. आनी तेन्ना तो लक्ष्मी देवीक आपणाले जांगेर बसोंक घेता आनी औदुंबरा सांगता, औदुंबरा तूं आयच्यान कल्पवृक्ष आवारी जा, तुगेले आनी तूं सदांच फल जाता उरो. तुका कोण भक्तीन तुगेले पूज करता की तेगेलो टू मनांतली इच्छा पूर्ण जावो. तुगेले दर्शन कोण घेता की त्यांनी टूची पापांतल्यान मुक्त जावची. कोणी एक बांज स्त्री येवन तुगेले पूज केल्या बा तुका सुत्त काडल्या बा तिका चरड जावो. कोण खंयचे इश्टान तुगेले पूज करताची तुगेले आराधन करताची तेंगेलो टू मनांतलीचे पूर्ण जावो. हांव कायम मगे हे लक्ष्मी समेत तुगेले झाडांत तुजी वास करून उरता म्हणून ताका ते औदुंबर वृक्षाक नरसिंह अवतारान एक आशीर्वाद दिल्लो उरता. तशें हे कलियुगांत औदुंबर एक कल्पवृक्ष जाल्या. ताजे एक उग्रत्व कमी करचे खातीर नरसिंह सरस्वती स्वामी नरसिंह मंत्र जप करतात औदुंबरांत वास करून उरतात. त्यांनी नरसिंह सरस्वती गुरु हे देवाला अवतार नव्हे म्हणून ते औदुंबरा उरचे शकले. त्यांनी औदुंबरांत असेल त्यांना एक सदोज धनपारा एक समारंभ सोजात उरतोय. ते अमरेश्वराले सन्निधानांत 64 योगिन्यो सदोची हांगेल पूज करच्या म्हणून तेंगेले नशेकडे सदोची अगदी भक्तीन श्रद्धेन तांकां पांय पडून तांकां तेंगेले घरा व्हरून तेंगेले पूजन करून तांकां प्रश्टान भोजन करशी तशें जेवण जेन्ना पडना परत नरसिंह सरस्वती स्वामी औदुंबरा सकला परत आशिल्ले. एक दिवस एक ब्राह्मण मनुष्य हे पळय म्हळ्यार तांणी थंय आशिल्लो पळयता हे संन्यासीक हे रान्नांत कोण भिक्ष दिता बाबा. एक दिवस आमगे गांव आयिल्लो ना भिक्ष मागच्याक. कशे दिवस काडता खंय वता पळोवक आपणाय म्हणून मना येवजेत हे हागेल एक दिनचरी कशी पळोवच खातीर ही पणपणी पळोवक आपणाय म्हण मना लेखता. जेन्ना धनपार जाता येता येईल तशें ताका पडटा देखून भंयशे येवन ताका कशेंच पूर्ण कळना जिवांत तशी ताका सदां घरा वचून थंय उरता घरांत वच. जेन्ना रे थंय ते औदुंबर झाडा हांगा एकलो गाद्दी करतलो आंब्यांचो बशिल्लो उरता. तो ते गाद्दे राखत बशिल्लो उरता. ताका ते स्वाम्याले दर्शन जाता. तितले घडपी तरी थंय लागीं एक न्हंय उरता न्हय ते न्हंयतल्यान ते 64 योगिनी येताच. ते पळोवच्या तांकां दिसता अरे हे न्हंयतल्यान कशें बाबा ह्या बायलां हांकां कोण वाट कोण दिली हांगेल्यान कसले महिम उरतले म्हणून ताका दिसता. ते योगिनी लोक येताची स्वाम्याक पांय पडताची आनी तांकां आपोवन तांगेले महला घेवन वतात. तांगेले महल खंय उरता न्हंयचे भितर उरता. तांणी वचून पूज करून कडक परत तांणी औदुंबरा झाडार रुक्का म्हणून बसताचे. ते बी तो आंब्यांचे पळयता आनी खरें म्हळ्यार देवालो अवतार उरच्या फाव आसा आनी सामान्य मनुष्य न्हय म्हणून दिसता जिवांत. तो कोणाक कसनय सांगना. हेर दिवस सदळच्या वारीची ते योगिन्यो नरसिंह सरस्वती स्वामी आपण व्हरच्या न्हंयतल्यान भायर येताचे. थंय आशिल्लो तो आंब्यांचो तो बी स्वाम्याल म्हापशाच्यान वचून तांगे बरशी भितर वता न्हंयचे भितर. ते न्हंयची दांड्याला वचच्याकची स्वाम्याल पांय लागच्याक थंय एकदम एक वाट जाता. तांणी तशी मुखार वताचे. थंय न्हंयचे मध्य एक व्हड मोती माणिकान आशिल्ले एक गांव मेळटा ताका. थंय वचच्याक तांणी ते 64 योगीन तांकां स्वाम्याक आर्दां घेताची पूज करताची भिक्ष करताची तांकां फल दूद ओटो हाडटाचे. ते ओट्टू करता जाल्यार ते आंब्याच्या ते गुरू साक्षात ईश्वरा वरी दिसताचे. भिक्ष ओटू जेन्ना पडना तो एक भिवन कडकडतलो बीन उरतो आंब्यांचो. ते गुरूंक कळत न्हय ताका आपयताय तूं हांगा कसलो आयलो कोण तुका हांगा पण हाडले म्हणून विचारता ताणें. तेन्ना तो अगदी विनयतेन तांकां पांय पडून सांगता म्हाका राकाची हांव तुमकां शरण आयला हांव तुमी खंय वताची पळोवच खातीर तुमगेले म्हापशी आयिल्लो म्हणून तो खर आशिल्लो सांगता तांकां. आनी ताका कळ्ळें तशें गुरू स्तोत्र करता. ते पळोवन तांकां भारी खुशी जाता. तुगेलो टू मनांतल्याची पूर्ण जाता.
जाल्यार हे तू कोणाक सांगच्या ना हांगा इलो केल्लो पळयले सांगल्यार तू कुडले मरता म्हूण सांगताय आनी ताका पळय परत ते न्हय तुले औदुंबर रुक्का म्हणून हांवता गुरुले आदमी घेवन तो घरा वच्च्या भायर सरता ताण ते गद्द्याला वच्च्या कशी ताका थंय एक भांगराचो कळसो मेळता तो ते घेवन घरा वता तशी तो तेगेले बायली भरशी चेडवां भरशी नातरां भरशी अगदी आनंदान दिवस घालता उरता आनी सदैव ते स्वाम्याक वचून पांय पडून येता अशीच एक दीस मागान तुले पुन्हा येता तो तांकां विचारता आनीक स्वाम्यान म्हाका एक मनांत शंकशे ते तुमीच म्हाका सोडोवपा ते मागीर मनांत शंके म्हणटा तसं न्हय म्हणटा ते ने मागान तूं प्रयागात आनी काशीचे न्हाण अगदी श्रेष्ठ म्हणटाची आनी तूं खंयची श्रेष्ठ तुम्ही म्हाका सांगता म्हणटा नरसिंह सरस्वती साहेब म्हणटाची भक्ता हे पंचगंगा संगम स्नानाची प्रयाग स्नान गुरु नशीब स्नानच काशी क्षेत्र तू खेवटा आम्ही दाखयताची म्हणजे ते वाघा चामडे उरता येता येता बसकर जायचे आनी वाघान हे चामडेस नाही गट्टी धर म्हणून ताका पळय मना हज्जान मनोवेगान वतात आनी सकाळीची प्रयागान न्हाताची दनपार काशी विश्वनाथाला दर्शन घेताची गय वचून येताची सूर्य अस्त येवचे समोवन परत कृष्ण पंचगंगा संगम स्नान येता तशें न्हू ही खबर लोकांक कळते तांगेले एक खबर ओटू कडेन प्रकट जाता रे आमी हांगा बस्ती वसून उपयोग ना आनी मस्त लोक येताची म्हणून तांणी दुसरे कडेन वच्चाक विचार करताय तेन्ना ते 64 योगिनी मस्त बेजार करताय तेन्ना तांणी म्हणटात तांकां तुमी बेजार करनाकाची आमगेले मुख्य स्थानच हांगा आमी सदां हांगा प्रकट जावन पुरो दिकान उरताची तुमी बी हे औदुंबरांत उराची हे कल्पवृक्ष आशिल्ले हे औदुंबरांत हांव अन्नपूर्णेक स्थापन करता आनीक हे नरसोबावाडीच आमगेले वासस्थान हे औदुंबरा जो पूज करता तांगेलो अट्टू मनोकामने पूर्ण जाता म्हूण आशिर्वाद दिता तांणी आनी थंयच्यान गाणगापुराक वताचे